Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हे सकाळी वॅक्सिन येयले गोंयांत कितली येयल्या खंय खंय कितें केन्ना केन्ना वॅक्सिनेशन जे ती काल आयज सकाळी फुडें 7 सुमार पावली. इट इज एन 23,500 टोटल डोसीस अवेलेबल आसा. इट इज अ 2,300 वायल्स आमकां सकाळी मेळ्ळ्या. वी हॅव स्टोर्ड इन द प्रॉपर प्लेस. कोल्ड चेन मेंटेन करपाक जाय. ती 1 वायल कंटेनिंग ऑफ द 10 डोसीस म्हणजे 23,000 डोसीस जाता. पयले फेजीत 16 तारखेक ठरला त्या प्रमाणे 8 कडेन वॅक्सिनेशन जातलें. प्रायर जेंकां अपॉयंटमेंट्स दिल्ल्यो आसा त्या प्रमाणे हेल्थ वर्कर्स जे फ्रंटलायन वॉरियर्स हांच्या खातीरच पयले फावटी जातलें. कोणीच गडबड करची न्ही. गोंयांत वॅक्सिनेशन आमी विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आनी टायम टेबल ठरोवन करतले. त्या खातीर सगळ्या जाणांक प्रिफरन्स जो आसा त्या टायमार दिलो वयतलो. 7 सायट आमी केले. 7 सायटीचेर आमी वॅक्सीन 16 तारखेर आमी करतले आनी एका सेशनाक आमी त्या दिसा 100 सुमार बेनिफिशरीज घेतले. सो टोटल 7 सायट्स म्हणजे अबाउट 700 बेनिफिशरीज वॅक्सिनेशन आमी सुरू करतले. पयलीं 8 सायट आसा आतां मातशी कमी जाले. पयलीं आमी रन करता आसतना आमकां ट्रायल रन करता आसतना 8 सायट्स घेवपाक लायले पूण आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आमकां 7 सायट्स घेवपाक लायले. प्रत्येक So we work as per the guidelines. Day to day, daily आमकां एक आमकां गायडलायन्स येता. ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे गायडलायन्स येते त्या प्रमाणे आमी आमचो प्रोग्राम फुडें ओके तूं म्हणजे 10% वेस्टेज आनी जे कोवॅक्सिन ते सगळ्यांक आसता. ऑल द वॅक्सिन्स तशेंच आसता. 10% वेस्टेज अशी काउंट करची पडटा. पूण आतां